शिकणाऱ्या संसार कसं करतो शिकणाऱ्या तू किती शिकला रे बाबा माझ्या शिक्षणाचे पावलं माझ्या शिक्षणाचे पावलं कॉलेजीला आपल्या इष्ट संघात जोडिया बियर पियाचा सण आकाश लागून हांवें ताचे 2-3 चडयली रागाच्या बारात ताणें पुलिसेन वचून कंप्लेन केल्या हांवें ताचे हात उखलला म्हणून याचेर हात उखलो हे कायद्यार तुझी सर्विस वाचो येता हांव हांगा सोरायलो तो कंप्लेन फाटी घे म्हणून सांगली आधी चलताले ते पूण आतां शिकप नाशिल्ल्याक सैरिकत पासून येना कोण जेवून दिना एक सैनिकच येना सैनिकीची गरज ना कित्याक पाद्री जाता रे बघायला ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड पडपाचे वाटेर आसा मार्गा दिता तिच्या डोळ्यालागी काळो जाता डोळ्या वेळांची डोळे उगवतो तोंडातल्या तिच्या रोगोत येता डोळ्या वेळांची सिटीदान येतो तोंडातल्या तिच्या रोगोत येता रेझर सडसडीत भायर सर हांवें सांगलां सडसडीत भायर सर म्हणून पप्पा आपयता भायर यो कितें रात्री तू सोलो पिवन घरा आयलो ताचे कारण कितें कित्याक विचारपाचें आसा ते एकटो आसतना विचार असो दुसऱ्याच्या संकार दुसऱ्याच्या म्हळ्यार अरे चल तर तुजो रेस्पेक्ट ना ताका ये पळय बाबा मगेलें एग्जाम्पल घे समजलें मरे हांव 30 वर्सां पिरायेचेर लग्न जाल्लो 30 वर्सां पिरायेचेर नशीब कित्याक उठला तू हा? आणि 2-3 वर्ष उरलेला झाल्या होय. चेपलेन पडपाचो माफी सोगल्या संकारा मागतो पॉलिसी तेन्नाच ती केस हांव फाटीं घेतो चल तू सॉरी म्हणतो ना जे पळय तुवें कितें केलां तें सारकें केलां कित्याक एका स्टुडंटाक बरें मार्गदर्शन दिवप ही जावन आसा जबाबदारी एका शिक्षकाची कित्याक एक मूर्ती घडयतलो जाल्यार माती ओली आसतनाच तिका आकार दिवंक जाय